नमस्कार. चारुदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या या 5व्या आवृत्तीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आयच्या या धांवपळीच्या जगांत आमकां वेळ पावना. अशी परिस्थिती आयल्या की स्वताचीच भलायकी लेखपाक आमकां वेळ आसना आनी हाका लागून आमी दुयेंसांक बळी पडटात. ह्या सगळ्या प्रश्नांक सुटाव्या खातीर आयज आमी तुमच्या मुखार एक आगळीवेगळी प्रश्नमाची सर्त घेवन आयल्यात. ह्या सर्तींत आमी भलायकी, खेळामळ, व्याकरण, संस्कृताय अशे जायते विशय हाताळटली. ही सर्त 2 गटांनी जातली, गट अ आनी गट ब. आनी उपरांत ह्या दोनूय गटांतल्यान बऱ्यांतले बरे 4 पंगड काडून आमी निमणी फेरी खेळटाले. आयज आमी हांगा जमल्यात ती गट अ ची फेरी खेळपा खातीर. सगळ्यान पयलीं आमी आमच्या सर्तकां कडेन वळख करून घेवया. ह्या सर्तीच्या सगळ्या पंगडांक आमी गोंयच्या अस्मितायेचेर आदारीत कांय नांवां दिल्या. पयल्या पंगडाक नांव मेळ्ळां रघुनाथ माशेलकर पंगड. आमी तांची वळख करून घेवया. हांव गायत्री कुडचडकार. आणि हांव सिमरन चोडणकर. आमी दोगी मुष्टिफंड उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान आयल्या. तुमकां माये मोगाचो येवकार. ताळे पेटून येवकार दिवचो. फुडले सुवातेर मांडवी पंगड. हांव अमांडा रॉड्रिगीज. आणि हांव दिव्या मुरगांवकर. आमी दोगांय आर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमीक विद्यालय दोनापावल हांगच्यान आयला. प्रेक्षकांनी तांकां येवकार दिवचो. आमचो तिसरो पंगड आसा जुवारी पंगड. हांव अपूर्वा च्यारी. हांव रक्षा साळगांवकर. आमी दोगांय MES उच्च माध्यमीक विद्यालया जुवारी नगर हांगाच्यान आयल्या. येवकार तुमकां. आनी आमचो चवथो पंगड शारदा. हांव मंथन नायक. आनी हांव गोविंद मोपकर. आमी दोगूय सेंट झेवियर्स उच्च माध्यमीक विद्यालय म्हापशे हांगच्यान आयल्या. परत एक फावटी ह्या 4य पंगडांक ताळयो पेटून येवकार दिवया. चारुदर्शक प्रश्नमाची सर्तीच्या 5व्या अवतरणाच्या पयले फेरयेक आमी सुरवात करतात. पयली फेरी अशी आसा. पयले फेरयेंत तुमकां भलायकी, व्याकरण आनी खेळामळ ह्या 3 विशयांचेर प्रश्न आसात. तुमकां जाय तो प्रश्न तुमी वेचूं शकतात. दर एका बरोबर प्रश्नाक 6 गूण मेळटले. फक्त खेळामळाल्या प्रश्नांक तुमकां 4 गूण आसतले. सर्तकांनी मतीन दवरचें. सुरवात करतना पयल्या पंगडा कडेन वता. पयलो पंगड रघुनाथ माशेलकर पंगड. तुमी तुमचो विशय निवडचो. व्याकरण. रघुनाथ माशेलकर पंगडान व्याकरण हो विशय निवडला. तुमचे खातीरचो प्रश्न. नामाची परिभाषा सांगात. प्रश्न आसा नामाची परिभाषा सांगात. जेन्ना आमी खंयची वस्तू, नांवां वा जाग्याक संबोधीत करतात तेन्ना ताका नाम अशें म्हणटात. जाप बरोबर आसा. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक मेळटात 6 गूण. मांडवी पंगडान आपलो विशय वेचचो. भलायकी. मांडवी पंगडाक भलायकेचेर आशिल्लो प्रश्न. कुडींतलीं हाडां वाडपाक आनी घट जावपाक कुडीक कसल्या तत्वाची गरज पडटा? तुमच्या खातीर पर्याय आसात. अ कॅल्शियम, ब सोडियम, क हायड्रोजन. कॅल्शियम. जाप बरोबर आसा. मांडवी पंगडाक मेळटात 6 गूण. फुडलो पंगड जुवारी. तांणी आपलो विशय वेचचो. व्याकरण. जुवारी पंगडा खातीर व्याकरणाचेर प्रश्न. 2 अक्षरी उतर जें अकारान सोंपता तेन्ना ताचे पयलीं मात्रा दिवची पडत जाल्यार ती खंयची दिवची? पर्याय आसात. अ पयली, आ दुसरी. दोन अक्षरी उतर जें अकारान सोंपता तेन्ना ताचे पयलीं मात्रा दिवची पडत जाल्यार ती खंयची दिवची? अ पयली, आ दुसरी. दुसरी. जाप बरोबर आसा. जुवारी पंगडाक मेळटात 6 गूण. फुडलो पंगड शारदा पंगड. ताणें आपलो विशय वेचचो. व्याकरण. शारदा पंगडा खातीर व्याकरणाचेर प्रश्न. दिवल्यो ह्या उतराचें वचन बदलून सांगात. दिवली.
जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक हांगा मेळटात 6 गुण आनी अशे तरेन पयली फेरी हांगासर सोंपता. आतां आमी दुसरे फेरयेक सुरवात करतात. सर्तकांनी मतीन धरचें फेरयेंतले विशय तेच उरतले. फक्त व्याकरण जो विशय आशिल्लो ताचे वयले सगळे प्रश्न सोंपल्यात. सर्तकांक फक्त 2च विशय उरल्यात जे तुमकां वेंचचे पडटले. एक आसा भलायकी आनी दुसरो आसा खेळामळ. दुसरे फेरयेंत सर्तकां खातीर एक बरी खबर आसा. जर तुमकां प्रश्न कळना जाल्यार तुमी एका व्यक्तिमत्वाक फोन करून विचारूं शकतात. जर त्या व्यक्तिमत्वान तुमकां जाप बरोबर दिली जाल्यार तुमकां त्या प्रश्ना खातीर अर्दे गुण मेळटले. म्हळ्यार जर 6 गुण आसा जाल्यार तुमकां 3 गुण मेळटले. जाल्यार हे व्यक्तिमत्व कोण हे आमी जाणून घेवया. दुसरे फेरये खातीर जे व्यक्तिमत्व आमकां लाभलां ते आसा भौमानेस्त नॉबर्ट डिसोजा. ह्या व्यक्तिमत्वा बद्दल कोणाक कितें खबर आसा? ते खंयच्या मळार वावुरतात? प्रेक्षकां मदीं कोणी आसा? नॉबर्ट फिटनेस सेंटराचे संचालक नॉबर्ट डिसोजा. जाप बरोबर आसा. भौमानेस्त नॉबर्ट डिसोजा गोंयांत व्यायाम शाळेंची एक सांखळ चलयतात जी खुबूच फामाद आसा. जायतो लोक ह्या व्यायाम शाळेंनी वचून तांच्या सगळ्या सवलतींचो फायदो घेता. नमस्कार, हांव नॉबर्ट डिसोजा. हांव नॉबर्ट फिटनेस स्टुडिओ जिम चलयताय. सगल्यांनी जिम मारूंक जाय, सगल्यांनी फिटनेस करूंक जाय, कित्याक सगळें दुयेंस पयस करपाक. तुमकां खंयच्याय प्रश्नाचो जाप जाय जाल्यार म्हाका कॉल करा. तुमकां सगल्यांक ऑल द बेस्ट. तर आमी दुसऱ्या फेरयेक हांगासर सुरू करतात. सुरू करता आसतना आमी शारदा पंगडा कडसून सुरू करतले. तुमी तुमचो विशय वेचचो. भलायकी. शारदा पंगडा खातीर प्रश्न. वजन कमी करपाक एका प्रकारची च्या मेळटा. तिचें नांव कितें? तुमचे खातीर पर्याय आसात. अ ब्लॅक टी, ब व्हायट टी, क ग्रीन टी. क ग्रीन टी. जाप बरोबर आसा. शारदा पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडले सुवातेर जुवारी पंगड. तुमी तुमचो विशय वेचचो. भलायकी. जुवारी पंगडा खातीर प्रश्न. मांस आनी मांसा तयार जावपी हेर खाद्य जिन्नस आमकां कसले पोशक तत्व दितात? तुमचे खातीर पर्याय आसात. अ प्रोटीन, ब फॉस्फरस, क निकोटीन. अ प्रोटीन. जाप बरोबर आसा. जुवारी पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडलो पंगड मांडवी. तांणी विशय वेचचो. भलायकी. मांडवी पंगडा खातीर प्रश्न. जेवण खाणांत मिठाचो चड वापर केल्यार आमचे कुडीचेर कसलो परिणाम जावं येता? तुमचे खातीर पर्याय आसात. अ हाडां दुखप, ब घुंवळ येवप, क रक्तदाबाचें दुयेंस जावप. क रक्तदाबाचे दुयेंस. जाप बरोबर आसा. मांडवी पंगडाक मेळटात 6 गुण. फुडलो पंगड रघुनाथ माशेलकर. ताणें आपलो विशय वेचचो. भलायकी. रघुनाथ माशेलकर पंगडाक भलायकी ह्या विशयाचेर प्रश्न. सकाळचो नास्तो करिनात तांचे मदीं कसली लक्षणां पळोवपाक मेळटात? पर्याय आसात. अ आळस आनी असक्रियता, ब घुंवळ येवप, क स्फूर्त येवप. प्रश्न परत एक फावटी. सकाळचो नास्तो करिनात तांचे मदीं कसली लक्षणां पळोवपाक मेळटात? अ आळस आनी असक्रियता, ब घुंवळ येवप, क स्फूर्त येवप. ब घुंवळ येवप. जाप चुकल्या. प्रेक्षकां मदीं कोणाकय खबर आसा? आळस आणि असक्रियता येवप. जाप बरोबर आसा. अशे तरेन हांगासर ही दुसरी फेरी सोंपता. कांय खेळांनीच आमी तिसऱ्या फेरये कडेन वळुया. तिसरे फेरयेक हांगासर सुरवात जाता. तिसरे फेरयेंत आमच्या सर्तकांक मातसो व्यायाम करचो पडटलो. दर एका पंगडाच्या मेजार एक लखाटो आसा आनी तातूंत एक क्रिया सांगिल्ली आसा. 2 सर्तकां मदल्या एका सर्तकान हांगा येवन फळ्याचेर ती क्रिया काडून दाखोवची पडटली आनी दुसऱ्या सर्तकान ती वळखुची पडटली. जर जाप बरोबर आसत जाल्यार 6 गुण मेळटले. जाप जर चुकली जाल्यार 6 गुण वजा जातले. क्रिया पितारपा खातीर तुमकां 30 सेकंड मेळटले. सर्तकांनी नोंद घेवची. पयलो पंगड रघुनाथ माशेलकर पंगड. ताणें आपलो तकटो उगडचो.
तुमचो वेळ आता सुरू जाता. ही अशी एक प्रश्नमाची सर्त आसा जातून भितर आमचे चित्रकलेचे कौशल्य आमी कसाक लायतात. खावप. जाप बरोबर आसा. क्रिया आशिल्ली खावप. मांडवी पंगडाच्या एका सर्तकान आपले पाकीट घेवन फळ्या मेरेन येवचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. निदप. जाप बरोबर आसा. मांडवी पंगडाक मेळटात 6 गुण. जुवारी पंगडाच्या सर्तकान आपले पाकीट घेवन फळ्या मेरेन येवचें. तुमचो वेळ आता सुरू जाता. उडप. जाप बरोबर आसा. जुवारी पंगडाक मेळटात 6 गुण. जाप आशिल्ली उडप. शारदा पंगडाच्या सर्तकान आपले पाकीट घेवन फळ्या मेरेन येवचें. वेळ सोंपला. शारदा पंगडान आपली जाप दिवची.